अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरीच्या 9 सीझनांतू तुमकां नवे नवे रेसिपीज पळोवच्या मेळटस. आज आमगेलोटाचे गेस्ट आमगेले प्रोफेसर अरुण इस्लोर हांनी NIT सुरत कलांतू केमिस्ट्री प्रोफेसर जावन आसाची. हांकां स्वागत आमगेल वसरी. थँक यू. नमस्कार. नमस्कार. सो आज आमगेल खातीर कसं रेसिपी घेवन आयला तुमी? आज आमगेले उत्तर कन्नड आमला शिरसी सिद्धापुराचे थंय एक ट्रेडिशनल फूड आसा. ओके. युजली आमी ब्रेकफास्टाक हें करचे मुंबरी आनी भारत म्हणून. ओ सो इट इज कंप्लीटली ऑयल फ्री. ओ आणि व्हेरी न्यूट्रिशियस, व्हेरी हेल्थी फूड. ओके. एडेड एडवांटेज. टेस्टी आल्सो. ओके. सो करचे ते ऑयल फ्री की तुमगेल वर्षनांतू ऑयल फ्री? ना, इट इज ऑयल फ्री. ऑयल फ्री म्हणजे आता एक ते वांगण हें करतना मात्र एक ड्रॉप की घाल का, बट ऑलमोस्ट कसं दुसरं कसं ऑयल घालचे भाजी तर मात्र नाही जाल तरी विदाउट ऑयल आल्सो वी कॅन प्रोसीड. ओके. सो पळोवया कसं पळय जाव का इंग्रेडियंट्स. हक्का फस्ट हे ಮತ್ತೆ गूळ यूज केले. गूळ मेळना जाल्यार आमगेल दिकान शिरसीन तनी गूळ आनी मेळना आमकां. सो आमी पर्पल वांगणाचे ते गोकर्ण वांगण आनी म्हणटा हॉड ते यूज करताचे. कडे रे ते भारत करच्याक आमकां सोय जावका ते चटणी शिकोवन घेवचे. त्यानंतर थोडे सॉल्ट, टेस्टाक जे आशिल्ले तितले सॉल्ट, ಸ್ವಲ್ಪ चिंचांब अगेन कितले जावका तितले. मिरसांग भरती तीक ना जाल्यार 2 घालयता. तीक असल्यार 1 जाल तरी घालयता. आणि हांव एक अर्ध वाळ्या तितले सोय घेतल्या म्हळ्यार एक 4 जणांक जाय तशे सफिशियंटली पुरो जाता. आणि इकडे रे हे मुंबरी करचे खातीर तांदळा पीठ, समान लाना पावडर आशिल्ले तांदळा पीठ. आणि आमकां ताकाय थोडे ಸ್ವಲ್ಪ सॉल्ट जाय. आणि दुसरं कसं ऑयल आनी कांय घालचे ना. आणि हे केळी पान, बनाना लीफ, सो हाजेर आमी हें करूंक न्हू दोन्ही सायडान कोट करचे आणि ते रोस्ट करचे कडे. सो मस्त एक इंटरेस्टिंग असं रेसिपी. आणि बनाना लिफान केलेलं पुरेला एक फ्लेवर येता म्हणून म्हणटाची. सो नोट करता राब्याची इंग्रेडियंट्स आणि पळयता राब्याची कशी करची निमगोया सर आले. सो कशी सर हे स्टार्ट करचे मेथड? आमी फर्स्ट कसं हें करूया म्हळ्यार आख्खे तेंचे एक जेव्हा 2 ड्रॉप ऑयल लायल्यार पुरो. खंयचे ऑयल जाता? खंयचे ऑयल नाही जाल तरी विदाउट दॅट ऑयल जाल विदाउट ऑयल जाल तरी आमी हें करचे येता स्टार्ट करचे का. सो रोस्ट करून घेवका. वय समा रोस्ट करून घ्यायचे. पुढे कसं करता अशें म्हळ्यार हांव सान उरतना आनी ते आमी म्हळ्यार मुंबरा म्हळ्यार हांतो कसं न्हय कोल तांतू भितर तें दवरन पुढे तशें आशिल्लें. बट आतां तें आनी पळोवच्या मेळना. सो गॅसार सो हे समा काळे जेवण तुमी भज्जे न्ही म्हूण करता ह्या दिकान गुळ्ळा भज्जे न्ही. सो ते टायप भाजून घेवचे. बट एडिशनली आमी ते चटणी करून मागीर चटणीन थंय घालचे. सो फर्स्ट सान आसला पुरो. सानाचेर फ्लेम जाय जाल्यार व्हड दवरता आमी. ओके. सो ताजेर ताजितले तेजात तें साधारण 10-12 मिनिट पुसून घेता हें जावचें म्हळ्यार फुल डार्क जावका भितर ते कुक जावका. वय आमी ते ओट्टू दिकान गुंडायता उरका म्हळ्यार वन्स इन एक 10-15 सेकंडाक उलट करता उरला पुरो. सो तुमकां रिक्वेस्ट करता तेंची की हें करचें. हांगा गूळ म्हणून हांव गूळ यूज केला. सो ओके. अशी डायरेक्ट गॅसार दवरल्यार काय प्रॉब्लेम जायना? ना ना, कसं नाही कसं नाही जायना म्हळ्यार कडे ते भाजील नंतर ताची सॉल चिक्केची हें जावचें पडटा. सो आतां उसळता आसता सो ताजे खातीर अशी बस्ट न्ही जायना. ना ना बस्ट न्ही जायना. सो ते जाऊ ते आमी नेक्स्ट कसं करूया? आमी आतां चटणी प्रिपेअर करून घेवन सोड्या. जस्ट 1 मिनिट भितर जावन वता. चटणी म्हळ्यार एक मिक्सी ते करतना ताका 2 मिरसांग जाय. हें चल तरी लायटली आमी हाजेर भाजून घेवका. ओ ऑयल फ्री जाल्यार निमती पुराय अशी डायरेक्ट. सो जस्ट एक मिनिट गुंडाक हें केला पुरो. सो तुम्ही ते कडचे म्हळ्यार हांव बेसिकली बॉर्न एंड बॉट अप शिरसीचे. ओ तशी. सो मागीर अम्मा कुंदापुरा तशें हांव म्हाका सान दाखून कुंदापूर आनी हे दिका साऊथ कॅनरा कोंकणी आमगेल कोंकणी. बट आतां कशें जालें म्हळ्यार हांव आतां शिरसीन कोंकणी उलयतना इट्स नॉट प्युअरली शिरसी कोंकणी. सो इन्फ्लुएन्सेस. सो हांगात लोकांक तें कळत की म्हळ्यार हांव आय एम नॉट प्युअरली फ्रॉम मँगलोर. सो तशें चिक्के डिफरन्स तुमगेले. सो हे जाली की 1 मिनिट आनी 10 सेकंड घालून सोड्या. चिल्ली बेगीन रोस्ट जाल्यार रे भरती तीक आसली तरी वताचे आनी एक लायक फ्लेवर येता ताजे निमित्त. सो हाजे एक्चुअल रेसिपी अशी ओरिजिनली तशी हें करचें तशी हें करचें. सो पूड त्यांनी चारकोलार करचे आशिल्ले. पूड आनी तेंचे मुंब्रा म्हळ्यार हाजे चारकोला वयर रांदणी हान भितर.
सो त्या पुरा सान उरता आमकां रेग्युलर हें आशिल्लें हांगा ब्लॅक जाता अशी ना कांयच जायना तें भायर वय अशी जावका पयली साली काण घेवचे कंप्लीट हें जावका तशीची ओके ओके सो हांव मीन वायला हें घालून घेवन सोडता ही सोय केल्ली आसा हें ऑफ करचें मिरसांग तें पुरो तें बंद करायचं साधारण अर्ध वळें सोय ओके सुमार 4-5 जणांक आराम सर्व करायता सो हें तुमी प्रोफेसर इन केमिस्ट्री सो हें पळय तुमगेले एक्सपेरिमेंट्स की लॅबांत केला म्हणे की डेफिनेटली मारी हांव केन्ना स्टुडंट्स ते सांगता उरता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट किचन सो आमी किचनांत हें पळय इन्ग्रेडियंट्स घेवचे लॅबांत वील प्ले विथ द केमिकल्स एक्झॅक्टली म्हाका तशें दिसलें म्हळ्यार आतां टॅमरीन जो हें जो पुराय ऍसीड आनी हें न्हू कितली वड घालता आनी ಸ್ವಲ್ಪ साल्ट पुरो जाता ते मिरसांग चेट्टू काण घालून सोडायता तो हें काडका वय हुनस की ना तशें कांय होऊन आसना हें चालू उरता हें काडलेलें आसा घालचें पडटा वय घालायता सो उदक घालका की उदक फर्स्ट एक पिटी आमी ड्राय हें करया कडेच ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालून केल्यार जालें सो टोटल आमकां एक 15 to 20 मिनिट्स भितर हांव युजली घरांत करता म्हणटा ना सो ऑल दीस थिंग्स 20 मिनिट्स भितर हांव एकल्यान करयत नायस मस्त अरे उदक घालून घेता आता उदक घालून ल्हान करयता रेग्युलर आमगेली चटणी केल्या एक फुल्ल ल्हान वय हें अशें जें ल्हान आतां वय घालयतात उदक घालयता कितले म्हळ्यार उदक चिक्केचे आमगेले रेग्युलर वय पुरो जातला म्हणल्यार भरती पातळ चटणी शिजल्यार तितलें हें जायना तशी छांग हाजी पुराय साली भायर येतस वय वय या फुल्ल जावं ते फुल्ल हें जावं स्मोकी फ्लेवर येत दिसता न्हू स्मोकी येता तेचे एक्झॉस्ट आसलो लायक तशी आता मऊ जाता सांगा वय जाल्यार तरी आनीक 5 मिनिट वता ते डिफरन्सस की वांगण आनी गुळान तो शिजचे टाइम म्हळ्यार वांगण आनीक चिक्के फास्ट जाता गुळाक बेगीन साली दाट आशिल्ली तरी ओके चिक्के टाइम चड हें जाता सो एक ब्रेकफास्ट रेसिपी की ब्रेकफास्ट इवन आत जाल्यार तरी तुम्ही शिरसी सिद्धापूर गेल्यार आनी कितें जाय की चिक्के उदक घालायत उदक घालायत सिद्धापूर गेल्यार थंय ब्रेकफास्ट युजली म्हणून उरता म्हळ्यार खंय रेस्टॉरंट हॉटेल्सांत खंय करनाचे ट्रेडिशनल घरांत मात्र आनी आतां फुडेच्यान कोणाक खावन गोतस सो तांणी आतां मागीर कजिन्स एकलो कजिन तो कॅनडांत वचून जाला ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स फुडें 40 इयर्साच्यान सागराज तो सो तो केन्ना शिरसी आयला रे म्हळ्यार मागीर लांब म्हाका काकी म्हणटा सो काकी तू हें कर न्ही म्हणून मुंबरी हें कर सो ते खावन गोत्त आशिल्ल्यांक ते उडगास खाव का म्हणून हें तुमी पळयता हांव पळयता ग्रायंड करून दिता सो आतां हांव तें आनीक जावका तेदो पसून हांव हें मुंबरी पीठ हें कालोवन घेवचें करता हें सादारण ह्या भितर मुक्काल ग्लास घेतल्या म्हळ्यार हाच्यान एक सादारण 4-5 आराम हें करचें इवन चिक्के पातळ करून हें केल्यार 7 हें जाता सो एक 4-5 म्हण हांव तें हें केलें सो थंय मुक्काल ग्लास केलेलें सो आतां ಸ್ವಲ್ಪ मीठ कितलें टेस्ट जाय तितलें हें घालचें आनी इकडे आतां हें उदक घाल न्हू म्हळ्यार मुक्काल ग्लास हांव कितले घेतल्या ताजेकिंत एक 20% बेगीन चड जाय सादारण 1 ग्लास घेतिल्लो आसा हांव जाल्यार हांव स्लोली घालता वता हें सम मिक्सिंग सम जावका आनी हें पिठाचे कन्सिस्टन्सी कशी जावका म्हळ्यार पोळे तितले पातळ जावचे ना पोळे कर तितले पातळ जावचे ना आनी आमी चपाती न्ही करतना तितले गट्टीताय हें जावचें ना सो इन बिटवीन पळय आसा माझी कितली कन्सिस्टन्सी तर हाक कसं लेक म्हळ्यार इंडिकेशन जल्ले म्हणून फुल ಒಟ್ಟು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಾವ ಅಶಂಗ ಹೇಗೆಲ್ಲ ತುಮಕ ते सॉफ्ट फीलिंग जाव कुला हे जाला पील छे बाहेर येता आणि एक बितेल तर हे जाला सॉफ्ट कळता अशी प्रेस केल्यारी मैं दोन काही की जोडून गेला रे मम्मान संगनी सर संगनी वंदनान संगनी म्हणतले चामगेल तशी म्हणले कळे जाऊ का ते जोड का नादला बितेल हे जाय शिजना मोस्टली ते आमक या मॅश करू मेळ का दिसता ना सॉफ्ट जाव आम्ही मला मॅश आम्ही हंत करच ना मिक्सर आणतोचे बट जस्ट 2 or 3 seconds 2-3 सेकंड मात्र ओके हां अशी जाऊ का वे अनेक चिक्के हे जाऊ का
आणि करतन मला कसं जात मला घरात किचन चिक्के स्प्रेड आणि घेतात त्या मागील बायला तिथलं जात वाढणे खाऊच्याक रुची रुची मिळणार ಸ್ವಲ್ಪ क्लीन केले रे वाढणे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है म्हणजे सेल्फ क्लीनिंग सो तुम्ही रिसर्च अंत पुरे मस्त असाची ऑल ओव्हर एशिया तुमगे रिसर्च चलते एशिया आणि अदर कॅनडा यूएस इस्रायल पुरा रिसर्च कोलॅबोरेशन्स ओके सो कंची विषयार तुमगे रिसर्च हांव बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री मागेला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ए पार्ट ऑफ दॅट कडेर हांव इस्रेलाक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करचे गेलते ना मागील फील्ड ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट हांव मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजी बद्दल हें केलें पॉलिमर मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार मेनली आतां डिसॅलिनेशन म्हणून आयकलें ना सॉल्ट वॉटर आशिल्लें हें करचें सो दॅट इज एक्चुअली हाजे वयल्यान मेम्ब्रेन्स सो माय रिसर्च ग्रुप इज आमी ते हांत भितर वी डेवलप द मेम्ब्रेन and then ताचे हें वॉटर प्युरिफिकेशन प्रॉपर्टीज तसं हें करता ताचे आनी हाजे बद्दल थोडे पेटंट्स आनी हांवें फायल केल्या थोडे ग्रांट तांचे इन्क्लुडींग यूएस पेटंट सो अशें पुरे कडेन भोंवतना तुमी नवे नवे तांचे पुरे ट्राय करचेस की खाण हो डेफिनेटली लोकल फूड तरी ट्राय हांव लोकल फूड ट्राय करचें मलेशिया केन्ना गेल्यार रे हांव तांचे मलेशियन लोकल फूड हें करचें थंय हाजेनी म्हणटा इंडियन रेस्टॉरंट मलेशियन तू साधारण इंडियन टाइपच आसता फूड साधारण साऊथ इंडिया दॅट टू साऊथ इंडियन फूड बट हांव चडावत लोकल हें करचें आनी हांव फर्स्ट टायम कसं हें करतना कोणी मागेला चायनीज फ्रेंड तें आसा तें नाजाल्यार मलय फ्रेंड्स आसा सो तांगेले निमगून घेता म्हळ्यार तांगेले वटू वचून खंयची फूड म्हळ्यार बीफ आनी उरल्यार हांव हें करना सो चिकन ओके फिश तें पुरा लोकल एक एक पिठे एक एक फूड करता आनी ताजे बद्दल सुमार आर्टिकल्स थंय बरयले हांवें खंयच्यान आसता आमकां आतां वाजू सुदांतने ओ येता मॅगझीन सुधा मॅगझीन हय आतां 3 वर्षां फुडें कोविड फुडें सुधाच्या लायक युगादी ವಿಶೇಷಾಂಕಂತೂ ಸಾಧಾರಣ 20 ಪೇಜಸ್ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೊ ಸಾಧಾರಣ 18-20 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಜ್ಜೆ म्हळ्यार डिफरंट फूड ऑफ सम 7-8 कंट्रीज ते कवर केला सो हे कळे जाल्ले हांगा पुरो आता पुरो जाता एनी टाइम म्हळ्यार चड कुक जाला म्हणून पुरो ना ना कंप्लीट हे चला आता चिक्के चड जाल तरी कसं करपून वचचे ना म्हळ्यार भाईल हे कोटिंग आसना ते हे करता आता पुरो जाता हे हे केल्यार अशें सॉफ्ट हे जाल्या सो पुरो जाता सो बिव का म्हणना गॅसार दवराची जाल्यार गुंडाय तर बुका ते होय मागीर सोण गेले रे पळयतना एक नमून बयशी करता मात्र जळली की ओके आता पुरो तितलं बंद करायता ऑफ करचा ते 7-8 मिनिट जातल ते कूल जाचा का सो हे अशी लायक मिक्स जाव का लम्स आणि कसले असं ना लम्स आणि कसं नाही ना भितर क्लीन हे असं आम्ही पुरा हाजे तिका ना समा अडचून हे कर का सो नेक्स्ट आम्ही ते हाजेर हे स्प्रेड करचा सो हे जाल्ली कितकी ना हां ऑलमोस्ट हे चला ते मला फुल ब्लॅक चल्ले आसा आता काणगेन एक 5-6 मिनिट चिक्के थंड जावचे दवरयता आमी तेदो भितर हे मुंबरी हे करून घेवन सोड्या हे घेतना ते केळी पान साधारण हे साइज कट करचे तदनंतर फर्स्ट वॉश आणि करून जाल्या नंतर आणि हे लयतना हे सम उद वेट्टूर का सो अशें हे तिंबून उदक समाची नाजाल्यार ते स्प्रेड करतना हे जाता कश्ट येता सो आता जाल्या नंतर हे इतलें काण घेता हांव हे कन्सिस्टन्सी कळना पळा पिठाकिंत चिक्के गट्टी आणि तितले चपाती तितले हे ताय नाही गोळी बजे पीठ से हा साधारण तशें सो एक इतले आमी हे करून घेवचें यात केल्या नंतर हात समोरचे उदकांत म्हळ्यार नाजाल्यार अंटून बसता हाताक हात उदकांत चिती एक आयदन बगले ना उदकाक सो यात अशी स्प्रेड करता वचचें आता मुंबरी म्हणजे हाक म्हळ्यार ते हंतू कसं नाही चारकोल मुंब्री म्हणचे सो तांतू भितर भाजील तरी तशी मुंबरी म्हण मोस्टली हे जालें ता आता केळी पनारी कोर का ना डायरेक्ट आमी पोळस हाजेरी पॅनार करची नाही ट्रेडिशनल तेन्ना ते पोळ जाता कडेरी आमगेले देखा ना थोडे कडेन ते खंयची एक व्हड पान मेळटा त्या हाजेर जाल तरी करताचे बट हाजेर आशिल्ले तितले फ्लेवर दुसरे पानारी येना तितले हे येना ओ पातळ करून हे करून घेऊ का वय म्हळ्यार नादलेर एक नन भरती दाट जाल तरीचे ते भाजील तितले हे जायना हे शी राउंड करून हे करता इजी जाता काय एक 1 मिनिट भितर स्प्रेड करत काय है ना हे जाल नंतर अनेक पान घेतले हांवें ते घेवन कशी कवर करता ओके अशी कवर करता आता हे आमी रोस्ट केला जाला तव्या वयर सो आता हे करा जाला
सो आताशी रेडी केलं वयच्यान दांपू का आता अशी कवर केलं हांवें कवर करून जाल्या नंतर हें अशें केअरफुली दवरून घेनो अशें पुन्हा तव्यार घालून सोडलं जाल्यार आनी हाका बावड घे बावड जाय हय. ओके सो हे दांपून घेऊ का न्हू हां भाई दांपून गॅस चिके गोड आसले तरी हाडना ओके तांकां सादारण 1 मिनिटा नंतर एक उलट उलट घालचें घालचें तेन्ना ते तोगूच पान आसना न्हू तें अशें सपरेट जाता म्हळ्यार बेगीन काळें जावन हें जाता सो तें आमकां डिस्कार्ड करचें आतां हें वयर आतां पान आसना न्हू सो तें आनीक हाक जाल्यार नेक्स्ट हाक कवर करचें यूज करायचा यूज करीत ओके म्हळ्यार ते सेकंड टायम थर्ड टायम यूज केला रे ताजी फ्लेवर उणी जाता वता सो तुका फ्रेश फ्लेवर चड जावं रे फ्रेश पानां घालचें लायक आतां हें काडयता आमी म्हळ्यार सादारण ते कळता आमकां हें काडलें हांगा आतां तोगू एक सेपरेट शें जाल्यार आतां ते केअरफुली उलट घालयता घालयत वय वय तुम्ही घालता आतां हें जाय म्हणना बावडी नाका आनी नाका बावडी नाका नाका आतां हें केल्या नंतर हें पान आतां म्हळ्यार एक सायड हें जाल्यार सो केअरफुली आतां तुमी जाल्यार तरी काडयत हें ओके 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 अशें काडचें न्हू वय स्लोली हें केल्यार म्हळ्यार तें आतां समज रोस्ट जाय न्ही जाल्यार ताका अंटून वचता आनी हें डॅमेज जाता जल्ला म्हणून एक इंडिकेशन वय सो अशें हें जाल्लें उरता सो एक हें म्हणजे एक प्लास्टिकशी जाला वय सो तशें जावं का हां तशें जावं का म्हणजे तें एक पिटी सेकंड टायम आमी करतना आनी एक दुसरें करतना कोटिंग म्हळ्यार कवर करचें यूज करयता जाल्यार फ्लेवर तितलें ताजें हें येना म्हळ्यार हातूंचें मेन ना पान रोस्ट जालें तेन्ना ताजें एक फ्लेवर येता तें इम्पोर्टंट आतां सावकाश आमी जाली वता हें दिखाना ओ आतां पास भाजून घेऊ का ओके वय वय अशीच आमकां समज हें जावं का हां हें सेपरेट जेवू ते राखू वय वय चिक्के हें जावं का आतां तेदो भितर आमी हें ते डार्क वांयगणाचें हें सोडप येता थंड जालें तें ऑलमोस्ट चिक्के वॉर्म आसतलें तशें इतलें भागील इतलें काळें जालें तरेचें भितर तें हेंचें आसा कुक जावन आसा वय सो हें एक सावकाश काडका हें ते करपलेले पळना तेच पळो का न्हू तूं हें काडची की तितलें पडना हां उलट करायता उलट करता जस्ट फ्लेवरा खातीर मान ते बनाना लीफ घालचे फ्लेवरा खातीर मागीर अशें भाजून घेऊ का हय कडे लास्टाक एक पेटी आतां आनीक पेटी नेक्स्ट हें करतना हांगा फ्लेम लावन आतां रोटी न्ही भाजीता सो तशें हां फुलका टायपा त्या हाजेर हें करचें सो तांदळा पीठ वेरिएशन जाल्यार न्ही म्हळ्यार ते क्वॉलिटी वेरी आस की हां तें आसता एक एक पेटी ते एक एक तांदळाक अणसाण न्ही आसता जाल्यार मोस्ट ऑफ द टायम हांव आतां हांगा रेडी पीठ आनी घेतलें केन्ना कसो प्रॉब्लेम येयना इथं म्हळ्यार आमी ते अशी नॉर्मल अक्की रोटी म्हणून करता पळय तांदूळ भितर केलो पडी भेटता तांदळा पिठाची वेरिएशन अणसाण ना जाल्यार तशें जाता ओके आतां एक पेटी उलट करत सो अशी ब्राऊन ब्राऊन हें येऊ का चपाती म्हणके येऊ का ओके ताद नंतर लास्ट एक अर्ध मिनिट डायरेक्ट फ्लेम दवरला चला हें सादारण कंप्लीट जालें अशें सानसान ब्लॅक उरल म्हणून काय हें जायना आतां आतां अनेक केल्लें आसा हांवें एक बादशा घालून सोडें गॅस फ्लेम व्हड आसा हय आनी हाजे आतां फुल्ल काडल्या आतां काडल्या नंतर कितलें भितर धवें आसा सो व्हेरी सॉफ्ट आसा सॉफ्ट जाला सो आतां हांवें डायरेक्टली मिक्सियांत भितर म्हळ्यार देंटो थंय काडयता हांगा अशें सेपरेट करून घेता देंटो हाजी चेट्टो आतां घालतना आमी चिक्केशें फस्ट एक पेटी मॅश करचें अशें ह्या टायपा चिक्के मॅश करून जाय जाल्यार 1 मिनिट फॅनाक जाय जाल्यार तरी दवरयत म्हाका भरती होवन जेवण आसल्यार हय आतां मिक्सरांत घालून भरती ल्हान करचें ना जस्ट एक 2 जेवण 3 सेकंड नॉट मोर दॅन दॅट तितले जस्ट 2 जेवण 3 सेकंड तितलेचे लायक स्मोकी हय 2 सेकंड पुरो नाजाल्यार भरती बोळ जाल्यार तरी तें तितले लायक जायना हें जायना चिके ताजे हे मेळका पीसेस हां बेगीन रफ्फाचेर उरलें म्हळ्यार ती चटणी कशी बोळ असते एक पेटी पळोवंक घे कशें आसा म्हणून पక్కన कसं हें उरल्यार जाय जाल्यार घालायता मोस्टली जाल्ले तुम्ही सांगला ऑलमोस्ट जालें हें चिक्केची रफ तशी आसता हय ओके
सो हांगा जातच ना हांव एक पिटी बॉम्ब हांवें एक 20 years पुडके मागीर कजिनाल एक रिसेप्शन म्हणून ते तागेले बायल गुजराती सो तांगेले रिसेप्शन हाजे वेळार तांगेले ते डिनर अंतो सो तान्नी चलतरी एक नमुना हाजेरे बट तांगेले आनी भरती पातळ अशी सेम म्हणा फुल बट समथिंग डिफरंट तान कसं की म्हणतात गुजराती हान भितर तांगेले अंते असं ट्रेडिशनल कडेर अनभितर आता थोडे जन यूट्यूब अंताने थोडे जन ब्लॉग्स अंताने बट दॅट इज नॉट ऑथेंटिक हांव पळयलें तांचे चिके रुलां घालताचे कडेर सोय घालताचे कडेर ते एक्चुअली ऑथेंटिक मुंबरी न्हय सो हे अशी जावं चिक्केचे आनी कडेर आतां हेची पिठान तो आमी ओनली पियावू ओल्ली मिरसांगा तांकां डायरेक्टली तव्याक जाल आमी ताका कांदा मुंबरी म्हणटा तक पान यूज करचे ना तक थोडे तेल घालका कडे तूप आनी आमी ते चटणी पिठ ड्राय चटणी पावडर ताजे भारी लागता कॉम्बिनेशन मागीर चेडवांक तांकां पिझ्झा आनी म्हळ्यार भरते कॅन पळयल्यार सो हांव तांकां कसं म्हणचे कांद्या मुंबरी म्हळ्यार तांकां तितले हे इम्पॉर्टन्स दिनाचे कांद्या पिझ्झा म्हणून म्हणचे सो त्या म्हळ्यार कुडले ताणे नाव विंगड घालाय जालें हे आतां आमी एक पिटी फ्लेमार घालयता आता घालयत वय म्हळ्यार चिक्के अशी काळे जाव का हे करेक्ट आतां आमी डायरेक्टली फ्लेम मारी हॉट फ्लेम मारी हय जस्ट एक 10-15 सेकंड अशें ते हे येता पदरशे अशें हातान घाल तरी करात केअरफुली सो चिक्के ब्राउनिश येवका तशें ओके ते चिट्टे चिट्टे येवका हय चिक्केचे हां पुरो तितले हां पुरो आमकां तितले धैर ना हां सो तो हे जाल्लें आसा आतां हें सर्व करयत की म्हण दिसता पळय सो तो हें करतना हाजे पियाव जाय जाल्यार ऑप्शन हांव युजली घेता म्हळ्यार रुची लाय जाता हय म्हळ्यार हांव कितले जाय तितले घालून घेता ताजे वयर ಸ್ವಲ್ಪ पियाव साना कोच्चल केले पियाव आसा आतां थोडे जणांक सकाळी पुढे पियाव आनी खावचे नाल्यार हें आसना तांणी जाय जाल्यार घालका म्हणना ना जाल्यार अशें जस्ट एक थोडेशे हें घालयता हाजवेरी घालचे हय म्हळ्यार आमगेले भितर हांव फुल हाक्क केलें ओके सो इट्स ऑप्शनल सो ते चटणी भरता म्हणाल पळय ताजवेरी पियाव घालचे और ते पॉड तुम्ही म्हणाले पियाव आनी हें सेपरेट कांदा मुंबरी म्हणून तें सेपरेट हें ओनली हाचे हें भरता वयरी आमी हें घालताचे अशें पळोवचा काय मस्त इनवायटिंग दिसता सर नाही ट्राय करून पळयता भूकय लागतास सो आतां हें जालें प्रिपरेशन जाय म्हण जाल्यार तूप जाल्यार तरी हाजेर घालयता ऑप्शनल आतां तुमकां आनीक फ्लेवर आतां मागीर आमी म्हाका फोर्सिबली घालता बट हांव म्हळ्यार ऑयल म्हाका नाका म्हणून हें घेना आतां मागीर भयण जाल्यार तरी थोडे तूप घेरा आनीक लायक येता फ्लेवर म्हणून स्वल्प जाय जाल्यार घालयता सो तें ऑप्शनल सो पळोवया टेस्ट करून ते इदुकून काडटा म्हळ्यार ते पन्नारी तितले चंद कोन सर्व करतना आनी हें हुना आसतना खाल्यार ताका तें टेस्ट आतां तें थंड जाल्यार ताजें तितलें हें आसना व्हेरी नायस सुपर थँक्यू व्हेरी डिफरंट म्हळ्यार आमी कसले पळय एक लिंक करून अशेंच तशी सिमिलॅरिटी आसा म्हणून जायना एक मस्त युनिक रेसिपी आणि रेअर आमकां रेअर तुमी मोस्टली सांजो कोण खावन येयलेची वय वय तेशान म्हाका सो थँक्यू एक इतला एक रेसिपी दिली नाका आनीक एक रेसिपी येवची आसा जाल्यार आमी सना ब्रेक घेवन वापस येताची खंय वचूं नाकाची स्टे ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक अरुणा मसालाचे आयच्या एपिसोडांत तुम्ही एक मुंबरी खाल्ले एक मुंबरी आणि भारता खाल्ले हाजी नंतर एक अनेक एक डिश आमगेल खातीर प्रोफेसर अरुण इस्लोर हांणी दाखयताच ते कसं म्हण पळोवया कसं सर तुम्ही करतास नेक्स्ट अनेक करचे हे ते टिपिकली नॉर्थ कॅनराचे शिरसी सिद्धापूर त्या ठिकाणी करचे तांदळा भाकरी अक्की रोटी म्हणून म्हणटाचे आळान करची भाकरी ते आणि ताका कॉम्बिनेशन जावन कांदे लोणचे म्हणून
वाव कांदे नॉनची मला ऍक्च्युली आम्ही आता कसं नाही नॉनची जेवण खाताना वय. सो तसल नॉनची नाही आहे कोकोनट ग्रेव्ही ओके तन भितरी ಒಳ್ಳೆ ಮಿರ್ಸಂಗ್ ತರಣಿ ಮಿರ್ಸಂಗ್ कोकोनट ग्रेव्ही आणि तन पोटॅटो उरता सो ताका आमी ते नॉनचे म्हणून हे करताचे ताजे वाटो लायक कॉम्बिनेशन अक्की रोटी वाटो सो इंग्रेडियंट्स कसं पुरे जाऊ काका हा हक्का सुरवेक आमकां भाकरी करच्याक तांदळा भाकरी करच्याक तांदळा पीठ हांवें एक मुक्काल ग्लास घेतल्या मग ते प्रमाण ताजे प्रकार तितले प्रमाण उदक घेवका पडटा आमकां कडेरी ಸ್ವಲ್ಪ तेल आळयतना एक ಸ್ವಲ್ಪ तेल आणि ಸ್ವಲ್ಪ मीठ सो हे इतलं पार्ट अक्की रोटी करच्याक तांदळा भाकरी आळान करच्याक कडेरी नेक्स्ट ग्रेव्ही करच्याक मग हांवें एक अर्द वाळ्या लागी सोय घेतिल्ली आसा कडेरी मिरसांग आसा 2 सगळी वल्ल मिरसांग ही चिक्के भाजून घेवका ओके आणि एक 2 वल्ली मिरसांग स्लिट करून घेतल्या भाग केलेले असते मागीर घालच्याक नंतर फस्ट हे आमी चिक्के हे करून घेवका हय मसाला हाकत्री कಡೆ एक सांज चिंचांब आणि ಸ್ವಲ್ಪ मीठ तांग घालून घेवन सुरवेक मसालो करून घ्यायचो मसालो आमी रेग्युलर चटणी करता ना त्या टायपाची तदनंतर पोटॅटो यूज करता सो पोटॅटो क्यूब्स टाइप मग भरती दाट जावचे नाही पातळ नाही साधारण सन्न सन्न एक क्यूब्स टाइप हे करून घ्यायचे आणि पियाव आणि तेल नारळ तेल घाल्यार एक लायक फ्लेवर येता अदरवायज विंगड यूज करायचं आणि इकडे हंतू ते सुमार म्हळ्यार वेरिएशन आसा इन्स्टेड ऑफ पोटॅटो हाचे बदलाक वांयगण नाजाल्यार गुळ ताजी ते म्हळ्यार भरती व्हड अशें ना हाजे किंत पळय ते आतां सगळ्याक न्ही म्हूण करता सो त्या टायप हाजी वांयगण ते घालून घेनो सेम रेसिपी कोरेत हा वांयगणा उठो ते करताचे ताजे उठो बट पोटॅटो उठो म्हाका चड फेवरेट इवन चेडू हांकां पोटॅटो चड ती फेवरेट आसा चड हे करता पळया पळयतना एक नवेचे आमकां रेसिपी मेळटा सर नोट करायचे इंग्रेडियंट्स आतां मेथड कशाचे हा सुरवे आमी भाकरी करचे गेल्या अक्की रोटी करचे गेल्या सो तुमकां आळाच्या कायदन जावका ना म्हाका एक आळाच कितें आयदना आणि हंतू भितर हांवें रायस फ्लोर एक मुक्काल ग्लास घेतिल्ले आसा ओके सो कितले रायस फ्लोर घेताचे तांदळा पीठ कितले घेताचे सेम प्रोपोर्शनार उदक जाय ओके म्हणून आमी उदक एक हांव मुक्काल ग्लास घेतिल्लो तुमगेले ग्लासान ओके ओके सो तितले मुक्काल ग्लास घालका उदक घालका हय सो मुक्काल ग्लास उदक मुक्काल ग्लास उदक म्हळ्यार हांव मुक्काल ग्लास पीठ घेतिल्लें यांची ग्लासान तुम्ही मुक्काल सेम ग्लासान घेतिल्लें ओके हा पुरो चिक्के चड जाले ते सलपोणी घाल पातळ अशी जाल्यार कडेरी हें जाता हळाचें ना पूर्ण बय हा पुरो पूर्व ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालता हांव ओके जस्ट एक कंचे तेल घालायचं नारळ तेल घालता सांगतो जस्ट आणि एक ಸ್ವಲ್ಪ मीठ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ घालता इतलं पुरो जाता हे आता बॉईल जावचे स्टार्ट केल्या नंतर त्या पीठ तांत घालून गॅस बंद करका आणि त्या 1 मिनिट पासून समय मिक्स करून घेवका ओके ओके मिक्स केल्या नंतर म्हळ्यार बंद करून घेवन फ्लेम बंद करून हंतू हें करका तें हें घेवन कडेर नंतर ताका ते दंपून एक 10 to 15 मिनिट्स म्हळ्यार एटलिस्ट भरती न्यूची तितले पासून चिक्केचे एक 10 मिनिट्स वॉर्म लुक येवं तशें सो तितले पासून एक 10 मिनिट्स कवर करून दवरला पुरजेत नंतर आता कवर करता आता करका म्हणना ते हें घाल नंतर मिक्स केल्या नंतर बॉईल येतरी तांदळा पीठ घालचे बॉईल येतरी हें घालचें मिक्स करून घेवका आनी गॅस फ्लेम बंद करून समय मिक्स करचें एक मिनिट पासून जालें तेचे मिक्स करका आमी कಡೆ नंतर दंपून एक 10 मिनिट दवरचें तदनंतर आमी हें मीन वायल हें प्रोसिजर स्टार्ट करून सोडया हांगेतली सोय आसा सुमार अर्द वळ्याकिंत चिक्के कमी घेतल्या हांवें ओके सो ही सोय हंत घालून सोडता सो तुम्ही पॅरलली पुरे करताची ना तशें हांवें म्हाका मागीर कसं नाही कुकिंग टायम मिनिमायज जाता म्हळ्यार युटिलायज द टायम हांगा आतां हें जावचे पसून आनी कसं हें करून घेता सो हाका चिंचांबाचे एक हें घालपी आसा इतले हे 2 मिरसांग भाजून घेऊ हय चिक्के भाजून घेवका तेल घालूस की ताका हय ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालका हंगसं घालून सोडता सान 5 दवरले तरी पुरता का वय वय हा अशें हें ना आतां हांगा हें बॉयल जाता आसा हांव आतां घालून घे न्हू म्हाका हें चिमटा तें बंद करून सोड गॅस बंद केला हो बंद करचो हय सो तितलेच हांव कितले रायस फ्लोर घेतिल्ले तितले उदक घेवका
आणि आता अशी समा मिक्स करून घेऊ का ॲटलिस्ट 1 मिनिट पासून मिक्स कर का. ओके. सो आमगेल नॉर्मल आमी अख्खी रोटी म्हणटा पळय ते अशी करचे. वय वय एक्झॅक्टली त्याची अकडे रीत्या नॉर्थ कर्नाटका दिकाना तांनी हज्जी करताची जेवढद रोटी हां वय अशी करतात आनी अशीच तांनी त्या हातान वय, हें करचे त्या आर्ट मात्र भारी कष्ट. हे कितली बाजू का म्हळ्यार फुल काळी जेवको ना काळी जेवत नाका चिक्केचे 1 मिनिट हें जाला पुरो बेगीन एक ब्राउनिश टाइप कलर शे आयले नंतर वय ओके ओके. हें अशी समा मिक्स करून घेऊ का आता पीठ आनी लागिले न्ही असं फुल कंप्लीट हें जावन येता अशी. सो आता हें कुर्ग अंतानी चलतरीची अक्की रोटी म्हणून मेळटा सो तांणी तसलें आशिल्लेचे आळान हें करचें वय कडे ते थोड रेस्टॉरंट अंतानी अक्की रोटी म्हणून तांणी तेची ताजे वट ते सबस्की सोपो वय वय ताजी मेळटा. त्यानी घालून घेन आणि आता रेडीमेड पॅकेट्सांतूय मेळटा की रोटी वय, हाडचे, बाजूचे exactly, खावचे बट exactly. कितले म्हळ्यार घरकड फ्रेश करून खावचे वय. तितले लायक नाही हां एक पेटी हाडता ते म्हळ्यार ताका कसं की एक नमुनो विंगड स्मेल कसं की हें येता प्रिझर्वेटिव्ह असतले ते पुर जाता ते बंद करायचं वय बंद करायचं जस्ट ताजी हरविटान वच्चा बाजूची वय जस्ट हें करचा का आता हें इतलें पुरो आता हक्का मिक्स करून दवन सोड्या हें मिक्स केलें जाल्यार दांपून दवन सोड्या त्यात मोस्टली ते स्टिकी जात दिसता न्हू ताजे हां वय तेन्ना बंद समाजे करून दवरला. वय ओके. म्हणल्यार ताजे एक कसं ऊबशी आसता वय, वय. तातूंत कलरच्यान उरता ओके ओके. सो आता आमी विथआउट डिलेंग एनी टाइम वय. आता हें घाल सोड्या हें घालचें, मिरसांग घालयत आमी सुकी मिरसांग भाजून घेता पळय तशीच हरवी मिरसांग भाजून तरण मिरसांग घाला जाल्यार हेका उदक आता हेला न करचे फर्स्ट एक पिटी ड्राय ग्राइंड कर ना कडेर उदक घालयता ಸ್ವಲ್ಪ घालयत उदक घालयत काय उदक म्हणल्यार मासोल समल ना जाव काजो ओके. सो फॅमिली न्ही तुमगेले मागील फॅमिली हांव ते बेसिकली शिरसी हां मागील बायल हांगा कोड्यालचीची बंटवाळ बाळिगा फॅमिली ओ जाल्यार तिगेलें एज्युकेशन आनी पुरो आउटसायड कर्नाटका जाल्लेलें मागील माव BSNL ಅಂತ आशिल्लें खातीर ओके म्हळ्यार फूड तान BSNL आशिल्लें देन ही रिटायर्ड एज अ चीफ जनरल मॅनेजर ऑफ BSNL ओके. सो तशें तिगेलें एज्युकेशन थंय कलकत्ता दिल्ली विंगड विंगड प्लेसेस बॉम्बे PhD केल्ली तेणें आनी ब्लेस विथ 2 सन्स वय सो तांकां असकी इंटरेस्ट कुकिंग तांकां भरती आसा मागीर हॉटेल चल्ल्याकंत तो ही डज विथ हिज ओन इनोवेटिव्ह ओ दॅट्स म्हळ्यार इवन नॉट ट्रेडिशनल म्हणून वय तागेलेचे फॉर एग्जांपल गुलाब जामुना भितर ताणें एक हें केलें कॅरट हलवा इन गुलाब जामुना सो तें समथींग सो दोज टायप ऑफ स्टफ्स दिस्त जाल्ली म्हणून ते कितली वेळ साधारण हें एक आतां शिवरा आमी मीनवायल हें प्रोसीड करया ओके आनी कितें की चिक्के ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೈತಾ हें एक गॅस लावन सोड्या हां ओके म्हळ्यार कांदो भाजीच्या गेल्या पियाव भाजीच्या गेल्या रे हां तेदो भितर टायम हें जेता हांव तशी करचें पॅरलली सो हांगा हें जेता तेन्ना त्या मिक्सरार घालचें सो एलोन जल्त्री मॅनेज करयत आसलो आता कितले ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालता हांव हां चिके चड घालयता एक 3 चमचे घालता आसा ओके आनी हांवें 2 पियाव हें केलें आसा म्हळ्यार हें कोच्चोल करचें न्ही समथींग लायक अ क्यूब भरती ಹೊಡ್ತಾ न्ही अशी हाजेरी सो हें पियाव हें आतां चिक्के ब्राऊन कलर भरती ब्राऊन न्ही जस्ट ब्राऊन हें जाल्या नंतर नेक्स्ट प्रोसिजर सो आमी याला ना कोण तुमकां पेस्ट करून दिता वय जालें ऑलमोस्ट पुरो अशी या फायन फायन ना या ओके सो ते भाजून घेवन हय आता हें चिक्के ब्राउनिश स्लाइट ते ब्राउनिश जाल्या नंतर हें पोटॅटो हें केल्लें आसा हय ते मागीर घाल न्हू चिक्केची एक 3-4 मिनिट्स तुम्ही साधारण केन्ना दोन स्टार्ट केलं रांदप करूक म्हळ्यार इंटरेस्ट येव का न्हू कोणाक ते म्हळ्यार मागील सान उरतन दाखोवनाचे सिन्स माय चायल्डहूड ओके मागील अम्मा शी यूज टू डू वेरायटीज ऑफ हें फूड स्टफ तिगेल्यान तो एक व्हड हेंची बरो वयता म्हळ्यार तिगेले फुल्ल बरोंक घेतले तेंच तिगेले गे आनी तिगेले चलत्रीचे खंयचे टायप जलत्री ती भरती हें करता आशिल्ली सो त्या आनी पळोवन हांव जलत्रीची ट्राय करता आशिल्लें तेन्ना कोण इंटरेस्ट आसा वय वय सान उरतन दाखोवनाचे आनी आमी ते आतां पावसाळी
पुढे म्हणा ह्या सीझन आहे हा आता हांगा घराकर वय, म्हणतात वय, आम्ही करता हाजी पणसा चिप्स म्हणत आशिल्ले वय वय सो अवर टार्गेट वॉज टू आता व्होड बिस्किट डब्बे तशें इतलं फुल्ल करून दवरचें म्हळ्यार ड्युरींग रेनी सीझन खावच्या आनी भरती तेन आमगेले रिलेटिव्स कजिन्स पुरा चेडूड मागेले एज जाता न्हू सो तांकां पुराय अशें घालून दिवचें आशिल्लें ओके पूड पुराय ಒಟ್ಟು पुराय ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋನು ಉದ್ರಾಚೆ ಕಟ್ಟುಕೋರ್ನು ಆತ ಆಮ್ಗೆ ते आताही असते ट्रेडिशन गरांकर करचे वय सो ते फ्रेश गरांकर खावच्याक रुची वय आतां ते मार्केटा मेळचे ते टेस्ट ना ताका वय सो हे कितली भाजून घेऊ का चिक्के जाव का गॅस ओडर हा होड करत ओड करत अशी तुमगेले प्रोफेशनली खंयचे अचीवमेंट्स नी आस की आमच प्रोफेशनली म्हळ्यार थोडे आसा एक नेमली एक हाचे 2018 तो म्हाका ते हाजे सर सी.वी. रामन यंग सायंटिस्ट अवॉर्ड इट इज बाय द गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका तेन्ना चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी तांणी हॉनर केले अँड भारत रत्न प्रोफेसर C.N.R. राव सो दॅट आय फील म्हळ्यार C.N.R. राव इज सच ए ग्रेट पर्सन सो तांणी राबून आशिल्लें हांव बसून तांणी सन्मान हे केलो सो दॅट्स आय फील एक ग्रेट हां तेचे आणि इकडे रे नंतर जलदरीचे अनेक 2 हॅम थंय मेळिल्ले आसा कर्नाटक म्हाका हें करेक्ट हें जाता ना ते तांतू भितर कोंकणी हांतू भितर हें म्हणून म्हाका ते माहितीचे 2018 सो तुमी NIT केंदू आशिल्ले की स्टार्टिंग NIT के नाही म्हणा स्टार्टिंग दाखवून ना NIT के जॉइन जावन हांव आतां 15 इयर्स जालें ताजे फुडें 1 इयर MIT मणिपाल अंतो हंग मेळ्ळें म्हणून हांव ते रिजायन करून हें दिकान आयलो ताजे फुडें अबाउट 1.5 years आय वॉज इन इस्रायल डुईंग माय पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च थंय म्हाका गव्हर्मेंट तांगेल फेलोशीप मेळिल्लें सो हें चिक्के हें करयता सो थंयचें हें केल्लें नंतर ताजे किंता फुडें बँगलोरान सम 3 years आय वॉज इन प्रायवेट इंजिनियरींग करून सो इतली पुरे कोण तुमकां टाइम मेळटा कुकिंग मॅनेज करता मॅनेज तेंची आतां हें घालता ओके पोटॅटो घालून करता जस्ट एक 2 मिनिट भाजिल नंतर थोडे उदक घालून दांपून दवरून थोडे वय ते कितली वेळ आनी के जावका की ते अनेकाची आता हें उदक शिजत आसता ते सांगू पडता ते बेगीन हें जावेत नाजाल्या भरती होऊन आसता आनी 5 मिनिटां सादारण चड कमी करायचा कट ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಕ घालून ಸ್ವಲ್ಪ घालायचा ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ पुरो तितले पुरो ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ इतले मीठ घालून घेनो आणि तितले मीठ घालून कडे जाय जाल्यार आनी घालयत मीठ हा कसं म्हणजे कांदे लोणचे म्हण म्हणजे वय ॲक्च्युली तेंची लोणचे म्हळ्यार आमी खावची पिकल लोणचे न्हय सो तेची वांयगणां तें करतात ताका असले वायट हाचे आतां जाल्यार हें दांपून दवरून सोडयता आमी हाका वय तें काडयतात पुरो आतां तें काडयता सो आतां आमी हें ऑलमोस्ट 10 मिनिट्स जालें आतां नेक्स्ट हाचे रोटी करचें हें करया आनी हांव थोडेचे हांत भितर हे बौलांत एक थोडेची तांदळा पीठ घेतल्या मग ते कोट करचे खातीर जावका आतां हें भरती काय होऊन ना बट मॅनेजेबल सो फस्ट समज मॅश करून घेवका समज प्रेशर घालून समज हें करका सो आतां ते पुरा स्प्रेड जावन आसना सो सिंगल मास करयता हें करून हून उरता भरती हून म्हणना बट मॅनेजेबल आपूण पळयता हें करचें येता म्हळ्यार तें थंड जालें आनी गट्टीशी जाता सो ताजे खातीर तें वॉर्म उरतनाची हें करून सोडका सम कालोवन घेवका आनी इकडे कालयले नंतर एक हें करचें खंयचें प्लास्टीक शीट कट करून घेनो नाजाल्यार बटर पेपर जाल्यार तरी जाता आतां तुमी एक्सपर्ट उरताची सो तुमी डायरेक्टली हें करयता लाटून घेना जाल्यार म्हाका न्ही हांव तें प्रिफर करता प्लास्टीक म्हळ्यार इजी जाता तें रोटेट करच्याक तें जाल्यार एक पेटी चाळयता हय पोटॅटो चिक्के हें केल्यार कळटा म्हळ्यार जावका ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालयता आनीक तान तितलो आनी ಸ್ವಲ್ಪ उदक घालयता हां पुरो एक 2-3 मिनटान आनीक पेटी ओपन करून पळोवता म्हळ्यार फुल्ल पोटॅटो हें जालें उरचें ना चिक्केचें हें जालें नंतर मसालो घालचें तांतो आतां ऑलमोस्ट वय सिंगल मास टायप हें जाता आसा जाल्यार आनी 1 मिनीट हांव हें करून घेता समज
ना जाल्यार तें लट्टीतन क्रॅक्स येवचे तशें न्ही हें जाता. सो तुमगेल हॉबीज कसं पुरायचं हे अपार्ट फ्रॉम दिस कुकिंग एक तुमगेल पॅशन. वय हॉबीज म्हळ्यार हाचे ओल्ड कॉयन्स कलेक्शन, ओल्ड एंड न्यू जाल तरेचे. आय हॅव समथींग अबाउट एक 50-60 कंट्रीसाचे ओल्ड कॉयन्स आसाचे, and then coins currencies, and then also about 300 years old and थोडे coins आणि त्या collections आणि आस मागेलान तो कडर एग्रीकल्चर हॉबी जावन. सो त्या शिर्सीलाग एक सान एक लँड घेतिल्लो आसा हांवें एक 6-7 years पुढे. सो थंय थोडेची म्हळ्यार आतां कसं न्ही भात अक्की रायस म्हणटा सो तें घालताचे आमी, बट इट इज ओनली फॉर म्हळ्यार आमी सेल करनाचे. It will be given for the friends and relatives. It is purely organic हाचेर हें करचें. सो अशी ह्या टायप करून घेवचें म्हळ्यार अशी पीस करून घेवन एक सादारण इतलो व्हड करून घेवचें. सो दोनी येता आनीक पिटी समज हें करता नाजाल्यार म्हळ्यार हें केल्लें समजायना जाल्यार क्रॅक्स येता. अशें करून मिक्स करून अशें चिक्के फ्लॅट केले जाल्यार सो ह्या टायप अशें करून घेवचें. जस्ट एक 3 मात्र करता. मुक्कालाच्यान एक 7-2-8 हय चिक्के व्हड आसा हांव केलेलें सादारण 6 जातले की म्हण दिसता म्हाका 6-2-7 जातले. सो अशी ह्या टायप गुळी करून घेवका कडेर आनी मागीर ते लँडांत आमी थोडे कब्बू थंय घालताचे म्हळ्यार एक 20 cents ते हांत भितर 5 acres लँडांत तो. आनी ते कब्बू आमी थंयच गोड करतात ते आले मने प्रोसेस म्हूण म्हणटाचे जाल्यार ते आमी कोणाक सेल करनाचे जस्ट फॉर अ फ्रेंडली एंड रिलेटिव्स हाका प्युअरली ऑर्गॅनिकली कल्टिवेट हें केल्लें तें. हां घरांत यूज करताचे वय वय तेचे. सो दॅट्स अ प्युअरली ऑर्गॅनिक हाजेर हें केलें म्हळ्यार आमी कसं कमर्शियल हें करनाचे म्हळ्यार कमर्शियल केल्यार मागीर हें वी डोंट वॉन्ट टू गो वीथ दॅट जस्ट फॉर म्हळ्यार दुसऱ्यांक दिले नंतर आय फील हॅपी तेचे. हां आतां हें पळोवं हें सादारण एक 10 minutes जाल्लें आसा. ಸ್ವಲ್ಪ इतलें उदक घालून घे न्हू हें घालून सोड मसालो घालयता ಸ್ವಲ್ಪ नंतर जालें तरी घालयता हें धुवन घालयता हय. हां जस्ट कट जावं तशें उरका भरती शिजोवचें ना जस्ट. आनी हाका शिजोवन बटाट प्रेशर पॅनार शिजोवन घाला तें टेस्ट येना आतां हय भाजून घालता आतां. आनी हाका लागील आसा उदक घालून घेवन धुवन घेवन कॉमनली घालून सोडयता घालयता घालयता म्हळ्यार तें ड्राय जावन येता पुरो एक पेटी घालून पळोवं. हां घालयता एक पेटी मिक्स करून घेवं पळोवं इकडे रे जाय जाल्यार घालयता पక్కనే चड जालें म्हळ्यार कश्ट म्हणून कलर वायटाचे कडेन रे आनी 3-4 minutes नंतर 4-5 minutes नंतर तें ओल मिरसांग बाग्ग केल्लें आसता तें घालचें. आतां ಸ್ವಲ್ಪ आनी इतलें ಸ್ವಲ್ಪ धुवन घालयता हय म्हळ्यार दाट जाता चिक्के पुरो पुरो फुल्ल घालचें नाका अर्ध घालून पळोवं पక్కనే. ಹಾಂ ಪೊಳಕ್ಕಿಂತ ಹಕ್ಕ ಗಲೇತಾಡ್ನ ಗಲೇತ ಪೊಳಕ್ಕಿಂತ ಹಕ್ಕಚೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನಾದ್ಲ ತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಜಾತ ಚಪಾತಿ ಒಟ್ಟು ತಿತ್ಲ मला कॉम्बिनेशन तितलं हें जायना. आतां हें दांपून दवरें एक 3 minutes तशें हें व्हरो मिडियम फ्लेम व्हरो आनी तेदो पसून हाजें हें करून सोड्या हांगा गुळी केल्लें आसा अशें फ्लॅट करून भरती वेळ दवरचें ना हें. सो हें केल्या नंतर हाजेर एक प्लास्टिका शीटार थोडेशें पीठ घालून घेवचें आनी हें घेवन हाजेर अशें प्रेस करचें चपाती मणकेची बट प्लास्टिका पीठ हय अशें चिक्केशें हें करून घेवयता आनी हक्क जाल्यार चिक्केची लावन कोट करयता हय. एक ब्रेकफास्ट रेसिपी ती तुम्ही करता वय वय हें ब्रेकफास्टाची इवन डिनर आनी जलत्रीची एक एक पिटी आमी चपाती बदला म्हणून हें करता आशिल्लें फुडें टेक्निक लायक जालें एक्चुअली रोटेट करचें इजी जाता मागीर तितलो परफेक्ट रावंड येना बट मॅनेज करता हांव तें सादारण हें करता शेप कन जाल्यार टेस्ट जायच न्हय जाल्यार ते शेप आसल्यार ताची टेस्ट अशें करून तें हें गॅस जाल्यार लावन सोडयता हय. सो कितलें पसून पातळ जाता तितलें हें करयता
ಒಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ कोन हे केलं ना हे टेक्निक आमक नव्याची मला रे हा, हा. प्लास्टिक गुंडायला नेनतला मी त्या रोटी वय ते ड्राय जातं त्याचे कम्फर्ट जाता सो साधारण इथलं हे पुरं अनेक 2 राऊंड करता तो एक्सपेरिमेंट्स करू की आता विंगड देश आवचे खाऊन आणि येताची हंगे हो वे करता कोण चेंडू खातात वे गरगड कोण दिले हा वे आता मलेशिया तुझ फॉर एक्झाम्पल ते इकान बकार म्हणून भारी फेमस इकान इज फिश बकार इज ग्रिल्ड फिश म्हणून हे चिक्के वे सान करे गॅस सो तांगेला ते पळोवंक घेतले आकडे रे यूट्यूबार तांय पळयलें सो थंयच्यान येतना ताका ते श्रिंप कसन फर्मंटेड श्रिंप पेस्ट घालताचे इट गिव्स अ युनिक ओडर सो त्या हांव मलेशियान घेवन येयला सो मागीर चेडूंक ते केल्यार न्ही तेची घालून करा म्हूण म्हणटाचे सो तशी हें करता उरता खंयचेची सो आतां इतलें पुरो आतां तव ताय तापिल्लें आसा स्लोली अशें येता इजी येता व्हेरी नाईस अशें काम सोडला जाला आणि हाका दांपूचें न्ही कांय ना तशेंच हें केलें रेग्युलर मेळ्ळा एक लायक इझिली लाट्टूचे इवन चपाती आम्ही ट्राय करू हा वे इजी जाता चिकेच वल्लेस म्हण जाल्यार चापून बेसतात तांचे तोट गुंडायला जाल्यार हें इजिली गोंडायता केला जाला सो कोणाले या टेक्निक तुम्ही फाइंड आउट नाही मागीर अम्मान जावं की खंय म्हूण म्हाका कूड घास बट तुम्ही अशी करचे हांव खंयची पळोवनूच हें केलां आज चलर तांतू वल्ल मिरसांगे भाग घालून सोडयता आणि गॅस सान उरता सान हाजेर दवरया हांव आनीक हें करता उरता वय आतां कसं कळत की आतां मीठ पुरशी दिसता म्हाका बट जाय जाल्यार घालयता आनीक ಸ್ವಲ್ಪ हंगा तें उलटाय करका हातान करचो अशी हातान तें मोडचे चान्स उरता हेवे फ्लेमार घालूस की वय फ्लेमार केल्यार अशें फुगून येता हें लायक फुगलें येता तेंशें तुम्ही करची पळयतना इजी दिसता आम्ही करतना कशें जाता म्हणून ना करयत आतां नेक्स्ट एक तुवें करून पळयत वय सो आमगेले विक्षकां टायम सांगचे आनी केलो उपरे टेक्निक्स तुमकां मेळटा आमगेले वासरीन तूं आमगेले शो पळयता राब्याची सबस्क्रायब करायची आमगेले फेसबुक आनी युट्यूबार एवरी एपिसोड आमगेले वासरीचे कसले नवे तुमगेले खातीर हाड हें जाल्यार एक पिटी फ्लेमार दवरयता आतां वय फ्लेमार घालयता म्हणून आनीक लायक हें जावन येता हां थंयचे सो आतां काडला जालो एक साइड मान घाला पावत ना वय एक सायड घाल्यार पुरो थंय जाल्यार सॉल्ट टेस्ट करून पळयता सो इट्स रेडी रांदे वय मागीर पळयता टेस्ट करून कशें आसा म्हणून वय करून पळयला आयक आसा आनी हें अख्खी रोटी इतली चंद जावन हांव मोस्टली फर्स्ट टायम केलें म्हळ्यार आमगेले युजली ते एक टायप लाटीन जाल्यार वय करेक्ट हें सादारण ಒಟ್ಟು पुल्लेचके म्हण मस्त डिफरंट असो ओके चावलची रेसिपी म्हणजे हांवें एक युनिक असो ट्राय करायची एक्सलंट ओके व्हेरी नाईस सर थँक्यू इट्स माय प्लेजर सो ताजे वांटू अनेक एकच कित्याक एक म्हळ्यार आनीक सिंपल एक म्हळ्यार जेवणा वांटू कॅप्सिकम एक रोस्ट हें करून घेना तें एक दाखयता हाजे बद्दल हाका कसं ना एक कॅप्सिकम ಸ್ವಲ್ಪ मीठ आनीक नाल्लार तेल आसल्यार कोकोनट ऑयल तें लायक जस्ट आमी मिरसांग चोज करतना आतां भरती हायब्रीड येताचे हें भाजीच्या घालून सोड्या डायरेक्ट फ्लेमार घालचे हय डायरेक्ट हाजेर घालचे आतां कॅप्सिकम मार्केटान तितलें व्हड येताचे वय वय सावंड हें जाता सो आतां हें भाजी तेन्ना फुल्ल ब्लॅकिश जावका तेन्ना तें भितर सॉफ्ट हें जाता मार्केटान तें व्हड्ड थंय उरताचे आतां रिलायन्स मोरान तेणी पळयलें तेन्ना आमकां जाल्यार हाका हांव प्रिफर करचें स्मॉल सायज म्हळ्यार तें भरती दाट स्कीन आसता तें तितलें खावच्या टेस्ट थंय उरना सान जाल्यार तितलें सान वेरायटी आसा हांव तांतू पळोवन चिके सान वेरायटीचे हाडले सो असल भारी लायक जाता जस्ट एक 2 मिनिटां फ्लेमार डायरेक्टली हें करचें सान उज्जारे तें जाले नंतर क्रश करून एक आनीक बावलान तो नाजाल्यार वाट्यान जाल्यार तरी डायरेक्ट करून घेवचें ಸ್ವಲ್ಪ तेल घालचें
आणि ಸ್ವಲ್ಪ मीठ तितलेंचे दाळी तोय जावं खंयचेची सारू सायडाक जेवणा वाटो घेवचे ते टेस्ट करून सांग का अरे वय दाळी तोय तर युनिवर्सल मे बी अमेरिका गेल तरी GSB लोकांक दाळी तोय ते सोडना सो अशें कळ्ळें जाता जावं ते हाजे वय वय फुल हें जाले नंतर म्हळ्यार बेगीन क्रिस्पी आसता खातना ते रोस्ट जाल्ले लायक फ्लेवर येता हें मागीर अम्माक आमगेले डिस्टंट रिलेटीव तांणी फूड हांव सान उरतना हांव काय तेचे एक 6-7 years ओल्ड उरतना किंवा तेन्ना न्ही तितले सन्न येता आशिल्ले आमगेल्या गांवांत तेन्ना म्हळ्यार आतां हें पुरो हायब्रीड स्टार्ट जालें सो तेन्ना एक करत आशिल्ले आमकां जेवणा म्हळ्यार म्हळ्यार भाज्यो न्हू तें भारी लायक जाता आशिल्लें वय ना हें सिंपल आमचे भितर कसं नाही ना ते स्टफ हें जाल्लेचे फ्लेवर ते कसं बर्न जात ना ताजेचे एक फ्लेवर चिक्के जावं म्हळ्यार हें हांव सांगलें मागीर चिक्के दाट साल्लेचे आशिल्ले तरी हें सान वेरायटीज येता तांतूं भितर तें सॉफ्ट आसता तें इमिडिएटली हें जाता हें चिक्के टायम घेता आनी चिक्के चड जालें म्हणून तशें कांय करपून कांय हें जायना म्हळ्यार भायली स्किन जात शिवाय बट भितर सॉफ्ट आसता चेट्ट कट्ट जालें की म्हणून सावंड जाता वय वय ना काय हें ना कसं ना ना तशें न्ही कसं हें जायना आतां वय म्हळ्यार अपार्ट फ्रॉम टिचींग ऑफकोर्स रिसर्च आनी जालें तरेचे तें डेफिनेटली आय एम इनवॉल्ड इन द रिसर्च एक्टिविटीज सिन्स लास्ट 15 years ताज नंतर अदर एडमिनिस्ट्रेटीव लायक फुडें एक 6 वर्ष वॉर्डन जावन वन ऑफ द हॉस्टेल वॉर्डन जावन हें केलें देन कडेरी head of the department as a 3 years I served as a head of the department of chemistry kaderi we have a center for continuing education म्हणून so ताजे एक 2 years as a chairman त्या serve केला कडे we have a English medium CBSE school ताज तो फूड secretary आशिल्लो 3 years management secretary then president जावन गेलो ताचे ट्रस्ट बोर्डाचे president so 4 years last week मात्र हांव ते चार्ज दिले म्हळ्यार 4 years जाल्यार आय हॅव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो जाल्यार हांव ते केन्नाचे हें दिलें ना म्हळ्यार वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देर हांव केन्ना ताका प्रायम इम्पॉर्टन्स ताका फर्स्ट हें करचें then we have a incubation center science technology entrepreneurs park it's a incubation center where we promote startup companies so 1.5 वर्षाच्यान ताजे हेड जावंक म्हाका तें हें दिलें आसा so we are promoting the and nurturing the startups एक लायक नाव आसा इवन आता एक एनआयटीके म्हणली कुठले आमकां एक ताजेर एक प्राइड एक प्राउड फीलिंग केन्नाय आसा करेक्ट नाइस टू नो सर आमगेल खातीर आमगे उनाजी ती 2-3 बग इट्स माय प्लेजर सो एक्सपीरियंस तुमी सांगायची कॅप्सिकम जाऊ ताई कस जाल्ले तुमी केन्नाय कुकरी हाक केला की केन्नाय शो कसले कुकरी शो केला बट अदर इंटरव्यूज एंड देन टॉक आणि दिवची केन्ना उरता पुरे करून तुमी लेखला की केन्ना आमगेल वाचले टॉक आणि दिवची केन्ना पैरी फॉर एग्जांपल NIT रूरकेला इट्स इन ओरिसा सो थंचे डायरेक्टर म्हाका 8 days फूड फोन केला एंड देन दे हॅव a 2 days youth fair म्हणून सो थंय चीफ गेस्ट जावन आपयलो सो तशें संडे आय हॅव टू फ्लाय देर वचून देन ट्यूजडे लेट नायट आय केम बॅक सो तशें वय वय आतां 27 चेन्नई वचका थंय एक सेंट्रल गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूटान तो इंटरव्यूज आसा एज अ एक्सपर्ट आनी म्हळ्यार दॅट हॅज बीन मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनाचे they have identified me as one of the member in the selection committee so तशें पुरा कसं हें आसा तें हें करता आमगेल वासारी काय एक प्राउड मोमेंट इतले होड आनी इतले डाउन टू अर्थ आसा म्हळ्यार आमगेल खातीर येवन हांगा नपको दाखयता आसाची प्रत्येक लायन ट्राय कर कमेंट्स एक कर आनी सराले कसले डाउट आसले ती तुमी आमगेल कमेंट सेक्शनान पळयात प्लस तुमकां येवची इंट्रस्ट आसा आमगेल वासारी जाल्यार 8296230904 हाका म्हाका व्हॉट्सएप जो कॉल कराची आमगेल पेज सब्सक्राइब कराची आनी मस्त प्रे प्रोग्राम येवचे आसा पळयता रावची यूथ ऑफ GSB so thanks for this wonderful opportunity हांव फुडें जाल्यार तरी तुमगेले मस्त प्रोग्राम्स आनी पळयल्या
आय नेवर थॉट दॅट हांव येवंगेन हांगा म्हळ्यार रे कुकिंग हाचे प्रेझेंटेशन करचे लॅब आनी आमी दिताचे वी रेग्युलरली डू बट वेन इट कम्स टू द कुकिंग सो म्हाका हे नाशिल्लें सो थँक्यू सो मच फॉर दीस वंडरफूल ऑपॉर्च्युनिटी आय थिंक हें आतां आमी पळोवया हें काणगे न्हू हय ऑफ करयता आनी जाल्यार हांव घाल न्हू ना हाची काडची ना ना तशी अशें हें अशें शॉर्ट तुजें केमिस्ट्री वाइज थिंक केल्यार कार्बन ना कसं नाही हेच ना नो इश्यूज कार्बन काय हे ना हक्कत हून असतानाची जस्ट कॅन यू फील सम एरोमा ऑफ जस्ट यू कॅन ट्राय एरोमा कशें पनीर टिक्का आवडते सो अशें चिक्के छान करचें आनी ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालता सो इतलेंच जालां पక్కనే आता तीक जाऊ का म्हणून जाला म्हणा आमचो तीक आसा ना आता रेग्युलर मिरसांग आसता एक जावं दोन जस्ट भाजून घालायचं म्हणून तीक थोडे जाणां तीक म्हाकाय भरती तीक हांव लायक करता सो तेन्ना हांव एक एक्स्ट्रा तें भाजून घालता हें चप्पे आसता बट ते फ्लेवर हां जाय जाल्यार दही जलत्री घालयता दही जलत्री घालयता सो हें जलत्री एक जस्ट ट्राय करून पळयता हें जेवणा म्हणल्यार रे जेवण करतना खंयच्या हाची एक सायड डिश उन आसतना खावका थंड असल्यार जाल्यार तितले हें आसना यू कॅन ट्राय दीस ना तें कोर्न हें ना आनी तें येल्लो रेड हक्क हें जायना दॅट इज गूड फॉर सॅलड ऑर रॉ हक्का बट हक्क ग्रीनाचे इफ पॉसिबल गो विथ द स्मॉलर वन स्मॉल म्हळ्यार तें चिके थिन आसता इजिली रोस्ट जाता ट्राय करून पळोवया कशें हय पनीर टिक्काचे बट ऑथेंटीक आनी हे रेसिपीज पुरे आसली म्हणून आमकां गोतना आशिल्लें सरान आमगेले खातीर कोण दाखयलें पळय तें ताजे निमतान कितले आमगेले व्ह्युअर्स आतां करतले ब्रेकफास्टाक दोन रेसिपीज मेळ्ळे तांकां अक्की रोटी आनी हें आयक कशें एक्सलंट ओके थँक्यू रियली नायस सच अ सिंपल रेसिपी वय मस्त मस्त लायक फ्लेवर आसा तुमी म्हळ्या म्हणजे आनी म्हाका भंय नाशिल्लें ते काळ ज्यो काही कोड जतकी म्हणून ना ना कसलें हें जायना ताचें एक इंग्रेडियंट न्हू तितलेंच जाय जाल्यार दही जलत्री घालयता ना जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ताका लेमन जलत्री घालयता बट दीस इज द बेसिक तीन आमगेले रिलेटिव्ह म्हणलो तीन शिकले असले आमकां मेळ्ळ्यार आमकां मॅगी ते पुरो विसरता इन्स्टंट पुरे सो व्हेरी इजी एक दही आनी शीत घेवन वता जोटूय जाल्यार कालोवन म्हळ्यार कॅप्सिकम फ्री तशें खंडीतय मस्ट ट्राय सो आमगेले विक्षकाक कसं म्हणशी म्हळ्यार पळयता राब्याची यूथ ऑफ GSB आमगेले वासारी आनी विंगड प्रोग्रामचो येता आसता सो प्रोफेसर अरुण इस्लोर हांणी आमगेले खातीर 3 रेसिपीज करून दाखयल्या हांकां धन्यवाद सांगता सो थँक्यू सर मुखार तुमगेले आनीक एकांचे रेसिपीज असले खंडीतय येता हो डेफिनेटली येता आय लव टू कम या सो थँक्यू धन्यवाद तुमकां थँक्यू व्हेरी मच